देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुवावाचो 22:14 वड 1-6. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, तुमचें काळीज उचांबोळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलों, अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यो. आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणोत. तोमासान ताका म्हटलें, सायबा, तूं खंय वेता तें आमी नकलो, तर वाट कशी जाणो जातल्यो? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. आयज भाग्योत जुजेची परब. भाग्योत जुजे मारयेचो पोती, जायत्या वस्तूंचो आस्कारी म्हूण आज खेरीत भाशेन वावराड्यांचो आस्कारी म्हूण ताका पाचारता. भाग्योत जुजे मारयेचो पोती कुटुंब वयर काडूंक, दिसपटो गिरास जोडूंक बारी वावुरलो. गाम वारोवन आपलें जिवीत जोरोयलें, तर तो कुटुंबाचो आस्कारी. आज थोडे विचार आमी आमकांच घालुया. म्हजें काम हांव व्हडले फिक्रीन कोत्ता काय? कसलेंय काम तें जावं म्हत्वाचें आनी मोलाचें म्हूण मानून घेता. कामान कसलें तरी भास्कोलपण आसा काय? हांव वावराड्यांक फावो ती मजुरी दितां. जे कोण वावराड्यांक फावो ती मजुरी दिनात तांचेर हांव निशेध मारतां. आमेन.